मुंबईच्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर कारची चारूय दारां उक्ती करून धोकोदायक स्टंट करप्यांक पुलिशेन अटक केल्या। काल राती कडेन हो प्रकार घडिल्लो। कारची चारूय दारां उक्ती हो स्टंट चालू आशिल्लो। हो व्हिडिओ काडून कोणे तरी व्हायरल केल्लो। ह्याच व्हिडिओ वयल्यान पुलिशेन दुबावितांक सोदून काडले। आपूण गाडी घेता आपल्याक अर्थीक मजत कर म्हणून सांगून आपलेच इश्टिणीक 2,45,000ची टोपी घालपी वास्कोचे बायले आड पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला। ह्या गुन्यांवा उपरांत आता खूबशे जाण आपापल्यो कागाळी घेवन फुडें आयल्यात। हेच बायलेन खंय सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन खूबशा जाणांक लाखांनी रुपयांची टोपी घाल्या। कमी मायक्रॉनाच्या प्लास्टिक पोतयांचेर बंदी घाल्ली आसतनाय वास्को मार्केटात ह्या पोतयांचो बिनधास्त वापर जातना दिश्टी पडटा। प्लास्टिक पोतयांचो वापर करप्यां आड कारवाय करचे खातीर मुरगांव पालिकेन पालिका निरीक्षकाची खाशेली नेमणूक केल्या। पूण ह्या निरीक्षकान आतां मेरेन कितले जाणां आड कारवाय केल्या हो संशोधनाचो विशय जावपाक शकता। बाजारातूय कमी मायक्रॉनाच्या प्लास्टिक पोतयांचो बिनधास्त तरेन वापर जाता। हाचे वयल्यान मुरगांव पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचो तांकां मात्तूय भंय दिसना हें स्पश्ट जाता। प्रशासन आणि सरकार म्हणटा कलंगूट दर्यादेगेर बेकायदेशीर गजालींक जबाबदार आसपी डान्स बारां बंद उडयल्यात। पूण खऱ्यांनीच पळोवपाक गेल्यार लोकप्रतिनिधीक अपयेस आयिल्ल्यान थोड्याव्यांक फुडें येवन ह्या बेकायदेशीर गजाली बंद उडोवपाची पाळी आयल्या। काल राती कळंगुटे बागा दर्यादेगेर बार अँड रेस्टॉरंटाच्या नांवान चलपी डान्स बार थोड्याव्यांनी फुडाकार घेत कायदो हातांत घेनासतना बंद उडयलो। आयतारा शेळवणच्या सातेरी देवळात जाल्ली समितीची बसका बरीच तापली। देवस्थान समितीत नायक समाजाचो आस्पाव कित्याक ना, तशेंच आदल्या समितीचो कार्यकाळ सोंपून लेगीत नवी समिती कित्याक वेंचूना हे प्रस्न उप्राशीत ग्रामस्थांनी अध्यक्षाक धारेर धरलो।
कामार घेवपाक वेदांता मायनिंग कंपनीन घाल्ल्यो कांय अटी आनी नेम पयलींच्या कामगारांक मान्य नात। एक तर ह्यो अटी फाटीं घेवच्यो नाजाल्यार आमचे सेटलमेंट करचे अशी मागणी ह्या कामगारांनी केल्या। कामगार संघटनेचे अध्यक्ष निलेश कारबोटकर हांच्या फुडाराखाला सोमारा सकाळी कामगारांनी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांची भेट घेवन आपले दुखणे तांचे मुखार मांडले। आमदार शेट हांणी कामगारांचे म्हणणे आयकून घेतले। दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांचे सयत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां मेळून तोडगो काडपाचें उतर आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी कामगारांक दिलें। आमदारांच्या अपात्रता याचिकेविशींची सुनावणी 26 जूनाक जातली। सभापती रमेश तवडकर हांचे मुखार ही सुनावणी सांजे 5:30 वरांचेर जातली। काँग्रेस फुडारी अमित पाटकारान मायकल लोबो आनी दिगंबर कामती आड ही याचिका दाखल केल्ली। पंच वांगडी इनास दायसान केल्ले आरोप फटीचे आसात अशें आके बायशेचो आदलो सरपंच अविनाश सरदेसायान स्पश्ट केलें। फाटले 9 म्हयने सगळ्या पंच वांगड्यांक वांगडा घेवन दर एक वॉर्डाक 40 लाखांची कामां केल्यात। कांय पंच वांगडी पयलीं पयशांच्या हावेसा खातीर सारकी कामां करिनाशिल्ले। आतां हें सगळें बंद जालां। इनास दायस फटीचे आरोप लावन 5 पंच सयत उच्च न्यायालयांत वता, पूण फटींगपणाची कामां मात आमी केली ना अशें अविनाश सरदेसायाचें म्हणणें आसा। कोवळे शांतादुर्गा देवस्थाना सामकार उबारिल्लो कोयर प्रकल्प हो बेकायदेशीर आसा। फाटल्या 1 वर्सा सावन ह्या प्रकल्पाच्या आवारांत उडयल्ल्या कोयराक घाण वास मारता। तशेंच ह्या प्रकल्पा खातीर सुमार 60 लाख रुपया खर्च करून हाडिल्ले कोयर वेगळे करपाचे यंत्र लेगीत धुल्ल खायत बसला। देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालून हे बेकायदेशीर रितीन चलपी कोयराचे प्रकल्प बंद करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। इंस्टाग्रामार आदली इश्टिणीचे अश्लील फोटो धाडून पिडीतेक लिंगीक शोषणा खातीर ब्लॅकमेल करपाचो धक्को दिवपी प्रकार घडलो। ह्या प्रकरणात हणजूण पुलिसांनी दुबावीत कुणाल विलास मयेकर हाका अटक केल्या। ह्या प्रकरणात पीडित बायलेन शेनवारा पुलिशेंत कागळ दाखल केल्ली। ह्या छळाक बेजारून निमाणे पीडितेन पुलिशेंत धाव घेतली। पीडितेच्या कागाळीची आदारीन पुलिसांनी दुबाविता आड भारतीय दंड संहितेच्या 354, 509 आणि 506(2) कलमा खाला गुन्यांव दाखल केल्लो आणि या गुन्यांवा खाला दुबाविताक अटक केली।
फाटल्या साबार वर्सां सावन पाली जांबळीचे तेंब रस्त्याचे काम जावचे ही थळाव्यांची मागणी निमाणे पुराय जाल्ली आसा। हो रस्तो पुराय जाल्ल्यान ठाणे पंचायतींतल्या सुर्ला गांवच्या थळाव्यांक तशेंच वाळपय सावन बेळगांव प्रवास करप्यांक सोयीचो जातलो अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। फेब्रुवारी म्हयन्यांत ह्या रस्त्याच्या कामाचो शुभारंभ पर्येची आमदार दोतोर देविया राणे हिच्या हस्तुकी जाल्लो। देखून पावसा आदींच हें काम पुराय जाल्ल्यान थळाव्यांनी खोस उक्तायत आमदार विश्वजीत राणे आनी दोतोर देविया राणेचे उपकार मानले। मायणा कुडतरेच्या शेतकऱ्यांक शेतां रोवपाक आधारभूत किंमत दिवची अशी मागणी कुडतरेच्या शेतकऱ्यांनी सरकाराक केल्या। सरकारा कडल्यान शेतकऱ्यांक आधार मेळना हाचे खातीर शेतकार शेतां रोवपाक सोदिनात आनी 10 वर्सांक शेतां कशी रोवची हाचेर लेगीत फॉल्ट करचो पडटलो अशें मायणाच्या शेतकऱ्यांचें म्हणणें। सरकारान शेतकारांक आधार दिवन शेती वेवसाय कायम दवरपाक मजत करपाची मागणी शेतकार करपाक लागल्यात। दिवचल तालुको सरकारी लायब्ररी वतीन सोमारा राष्ट्रीय वाचन दीस उमेदीन मनयलो। ते निमतान दिवचलचे छत्रपती शिवाजी महाराज सरकारी शाळेत इयत्ता 3री आनी 4थेच्या भुरग्यां खातीर वाचन सर्त घेतिल्ली। ग्रंथपाल तेजा परब, प्रगती पेडणेकर, मुख्याध्यापिका रजिया हांचे हजेरेत सुवाळ्याचे उक्तावण जालें। तेजा परब हांणी वाचन दिसाचे महत्व सांगले। कवळे वाठारांतल्या 100 मिला लागसार 20 खात्यान भुंयगत केबलां घालपा खातीर रस्त्यांचेर मारिल्ल्या फोंडकुलाक लागून अपघाताच्यो घडणुको वाडपाक लागल्यात। सोमारा एकली गुरुवार बायल 2 व्हीलर चलयतना ह्या फोंडकुलाक पडून जखमी जाली। फुडाराक अश्यो घडणुको घडच्यो न्हय हाका लागून 20 खात्यान बेगोबेग फोंडकुलां पुरोवची अशी मागणी थळावो किसन नायक हांणी 20 खात्या कडेन केल्या। एकेवटेन बाजारात नुस्तें म्हारग जाल्ले आसतनाच आता बॉयलर तांतयांचोय भाव वाडला। सध्या 585 रुपया 100 जाल्यार 80 रुपया डझन अशें बॉयलर तांतयांचे मोल आसा। फाटल्या म्हयन्यांत 65 रुपया डझन अशें तांतयांचे मोल आशिल्ले। बॉयलर तांतयां आनीकूय म्हारग जावपाचे संकेत कांय विक्रेत्यां कडल्यान मेळ्ळ्यात। नुस्त्या फाटोफाट तांतयां म्हारग जाल्ल्यान सामान्य खवय्ये मात हुस्क्यात आसात।
रायबंदर सर्कल ते पणजी आझाद मैदाना मेरेन गोंय क्रांती दिसा निमतान काँग्रेसीन जोडो यात्रा आयतारा घडोवन हाडिल्ली. गोंय साल्वार करात, गोंयचो सैम सांबाळात, गोंयच्या तरणाट्यांचो फुडार सांबाळात अशे नारे दीत ही रॅली काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी काढली. यात्रेची सुरवात भारतीय घटनेचे सामुहीक वाचन करून जालें. WRD हे वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट नासून वॉटर रॉबर डिपार्टमेंट आसा अशें म्हणीत समाज वावुरपी अभिजीत प्रभुदेसायान सरकाराचेर सणसणीत आरोप केले. आयतार 18 जून दिसाक मडगांवच्या लोहिया मैदाना सामकार आयोजित आंदोलना वेळार तो उलयतालो. सरकार आनी हे खाते मेळून आमच्या म्हादयचें उदक उद्देगिकांक विकता अशी टिका प्रभुदेसायान ह्या वेळार केली. ह्या आंदोलनात सेव्ह म्हादय ह्या संघटनेचे वांगडी तशेंच साबार लोकांनी व्हडा प्रमाणात वांटो घेतिल्लो. वाळपय बिरोंड्या मोटो ट्रिप आणि तपला बॉयज ऑफ रोडिंग सर्तीचे आयोजन केल्ले. हे सर्तीत 50 जणांनी वांटो घेतिल्लो. राज्य तशेंच राष्ट्रीय पावंड्यावयल्या बायकर्सांनी हातूंत वांटो घेतिल्लो. तेच बरोबर चलयांनी लेगीत सर्तीत वांटो घेतिल्लो. राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे उक्तावण 25 ऑक्टोबराक जावं येता. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगले. सद्याक 25 ऑक्टोबर ही तारीख PMO ऑफिसाक कळीत केल्या. तांचे कडल्यान तारीख निश्चित जाल्या उपरांत उक्तावण कार्यावळीचे नियोजन करतले अशें तांचे म्हणणे. अवेडे ग्रामपंचायतीच्या मैदानाची बाबत स्थिती जाल्या. ग्रामीण विकास महामंडळान ह्या मैदानाचे काम हातान घेतिल्ले, पूण कामां मात अर्दवट सांडल्यात अशें थळाव्यांचे म्हणणे. मैदानार बसयले पेवर्स पावसान व्हांवून गेल्यात. आमदारान सांगून लेगीत ग्रामीण विकास महामंडळ काम पुराय करिना अशी तिडक थळाव्यांनी उक्तायल्या. ह्या मैदानान वेगवेगळे खेळ चालू असतात. खेळगड्यांक कसली दुखापत जावचे पयलीं मुख्यमंत्री, खेळा मंत्री आनी थळाव्या आमदारान हाचेर लक्ष दिवन काम बेगोबेग पुराय करपाक सांगचे अशें थळाव्यांचे म्हणणे आसा.
चिंचोळ्याचो दांडेवाडो वाठारांतल्या रस्त्याचेर अपघाताचें प्रमाण वाडपाक लागल्यात। ताका लागून थंय जाता तितल्या बेगीन स्पीड ब्रेकर्स घालचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या रस्तो विभागा कडेन केल्या। पयलीं ह्या रस्त्यांचेर स्पीड ब्रेकर्स आशिल्ले, मात उपरांत नवो रस्तो करतकीच थंय पयलीं भशेन स्पीड ब्रेकर घालूंक नाशिल्ल्यान थंय अपघात जातात अशी माहिती थळाव्यांनी दिल्या। फुडल्या 5 दिसां भितर हो प्रस्न सुटावो केलो ना जाल्यार बेकायदेशीर पावलां उबारतले अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या। कुडचडे मतदारसंघातल्या शेल्डे पंचायतीच्या अंतर्गत आशिल्ल्या फुटबॉल मैदानाची देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान सामकीच अवतिकाय जाल्या। हांगा सरावाक येवपी खेळगड्यांकूय ह्या मैदानाचेर खेळपाक मेळना। ज्या कंत्राटदारान ह्या मैदानाची देखरेख करूंक ना ताचेर खर कारवाय करची, तशेंच बेगोबेग दुरुस्ती करून दिवची अशी मागणी जिल्लो पंचायत वांगडी सिद्धार्थ देसाय हांणी केल्या। राष्ट्रीय खेळा सर्तीक लागपी साधन सुविधा वेळात उपलब्ध जावची म्हणून वेगवेगळी तयारी सध्या चालू जाल्या। आयज ह्या साधन सुविधां खातीर कंत्राट काडपाविशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे कडेन चर्चा जाली। कांय उपकरणां देशा भायल्यान मागोवची पडटात, ताका लागून तांचो ऑर्डर वेळात दिवन तांचे शिपिंग बेगीन जावचें हाका सरकारान विशेष महत्व दिलां। तशेंच गोंयच्या 7 दर्यादेग वाठारांनी वॉटर स्पोर्ट्स सर्तीचें आयोजन जावचें हांचे विशीं ह्या सुवातींची खासा वळेरी इंडियन ऑलिंपिक संघटनेक दिल्या अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या। धारगळे अपघाताक 3 दीस जाले, पूण अजूनय दुबावीत ट्रक चलोवप्याचेर कारवाय जाल्ली ना। पूण न्याया खातीर झगडपी थळाव्या लोकांचेर मात गुन्यांव दाखल केल्यात। मोपा लिंक रस्त्याचे काम बंद दवरतले अशें आश्वासन दिल्लें खरें, पूण ह्या पुलाचें काम सद्याक नेटान चालू आशिल्ल्याचें थळावे लोक सांगतात। गोंयांत गावठी भाजी उत्पादनात वर्सभरात सुमार 170 टनांची वाढ जाल्या। तातूंत शेतकारांक सुमार 1 कोटी रुपया परस चड येणावळ जाली, जाल्यार भाजी उत्पादन घेवपी शेतकारांची संख्या 970 वयल्यान 1115 चेर पावल्या। राज्य फलोत्पादन महामंडळा कडल्यान मेळिल्ल्या आंकडेवारींतल्यान फुडल्यो गजाली मुखार आयल्यात।